दोनदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. तेन्ना महायाजक आनी तांचे सांगाती मुणगे सादुकीच्या पोक्षाचे वांगडी निर्दुकायेन भरले आनी दोनदूतांक धरून एके भौशीक बोनखणींत घाल्ले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोनखणीची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोटचेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलेले प्रमाणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाजक आनी ताचे बागेली पावले. तांणी महाधोरण सभेची मुणगे इस्रायल पोजेच्या वडिलांची एका बसका आपयली आनी दोनदूतांक बोनखणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोनखणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोनखण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पेरेदार दाराशी पारो करून आसले, पूण ती उगडटोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाजक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो, तुमी बोनखणींत घाल्ले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. दोलडिऱ्यान वटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबे म्हज्या ओतम्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. सबाब दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गायचोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सबाब दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. सबाब दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदतात तो मनीस भागी. सबाब दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो.
इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जोआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्या पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तींचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक. देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तींचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेवना ताचेर खास्तींचें फर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना, आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो ओदीक मोग केलो, कित्याक तांचे कर्तुत्वां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा, आनी आपलीं कर्तुत्वां कसलीं ती कळोन येयना जावंक तो उजवाडाक येयना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणें चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सवाय केल्यात म्हूण उखडापी कळोन येवच्या खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. उजवाडाचो प्रकाश काळोखाचो ओदीक मोग केलो. नियाळाक आदार. देवान म्हणलें उजवाड जावन दी, आनी थंय उजवाड प्रकाशलो. देवाचें उतर आयज आमकां उगडास तरेकवार मनशां वरवीं तें येता. देव मनीस जावन आमचे मदें जिवंक येता, आनी ह्या देवाच्या पुताक आमी उजवाडाचो प्रकाश म्हणटा, कित्याक तो काळोखांत उजवाड जालो, पूण मनशांनी ताका ओळखूंक ना, कित्याक मनीस काळोख जावन रावलो. जाणी ताका मांडून घेतलो, तांणी थारोन भोगलें, आनी सासणीक जिविताची वाट तांकां फावो जाली. तर आयज आमचो थाराव जावन दी दुसऱ्यांक उजवाडाचो प्रकाश जावन मोज्या जेजूक उजवाडाच्या प्रकाशाक गोवाय दिवंक वावुरया.